हरिगाम तुका जेजू महिमा तुका जेजू गुलाब तुका जेजू वंदन तुका जेजू वैभव तुका जरदान तुका जेजू नमान तुका जेजू प्रणाम तुका जेजू गुलिस्तान तुका जय जय तुका जेजू प्रेज द लॉर्ड. गुड मॉर्निंग. देव बरो दिसतो तुमकां समेस्तान बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आयचे दिसा देवाचें उतर आज आमकां लुकास वांजेल 18 अध्याय 30 आनी 5 वाक्यांतल्यान 40 आनी 3 वाक्यां मुसर. लूक चॅप्टर 18 वर्स 35 to 43. जेजू एरिको शाराच्या लागसार पावतना एक कुरडो मार्गादेगेन बसून भीक मागून आसलो. लोकां जमतेने पाशार जाल्लो आवाज आयकून कितें गजाली म्हूण ताणें विचारलें. नजरेचो जेजू हे वाटेन वेता म्हणून ताका सांगलें. हें आयकून ताणें बोब मारली. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळट कर. मुखल्यान वेतेल्या लोकांक तोंड दाम म्हणून ताका बेस्तायलें. पूण तो जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळट कर म्हणून आनीक व्हडल्यान ताळ्यान बोब मारी लागलो. तेन्ना जेजू रावलो. ताका आपल्या सर्सीन आपणा सर्सीन हाडूंक ताणें ताकीद दिली. तो सर्सीन पावतच जेजून ताचे लागीं विचारलें, हांवें तुका कितें गरज जाय म्हणटाय तूं? सायबा म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी म्हळें कोड्यान. तवळ जेजून ताका सांगलें, घे तुजी दिश्ट, तुज्या बाबार्थान तुका बरो केलो. तक्षणच ताका दिश्ट मेळ्ळी. देवाक वर्णीत तो जेजू फाटल्यान गेलो. हें पळोवन सक्कड लोक देवाक नावाडूंक लागलो. आयच्या दिसा ह्या बार्थीमेव ह्या कोड्या विशयंत जेजू विशेश तरेन एक सांगत. जेजू कितलो काकूळ दिसो, कितलो मोगाळ, कितलो मोवाळ आनी कितलो तुजे विशयंत कन्स नासलो, तुजे विशयंत चिंता करचो गी म्हूण हांकां कळटा. एक तरी तो भिकारी, दुसरे ताका दिश्ट ना आनी दुसऱ्या कडेन निसारता तो कहली गजाल कितें, इतलो जमो कितें, कोलो आवाज आयकता, इतलें जमो कितें. तेदळा कोणगी इतलें सांगता ताका जेजू ह्या वाटेन वेती आसा. देखून तो बोब मारता. जेजू खंयच्यान येता, खंय आसा ताका गोत्तू ना, ताका दिश्ट ना. तो कितलो पयस आसा गी या कितें मुखार पावला गी तें गोत्तू ना. पूण तो बोब मारता जेजूक एक ताळो आयकोवच्या खातीर. आज आमकां मस्त जाणांक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हणचें नाका, मागणें करचें नाका, बोब घालचें नाका. हें कितें देव केप्पो गी, देव मोनो गी, देवा दिश्ट ना गी, तशें अशें पुरो संगती सांगतात. आयकता आनी इल्लो बेजार जाता. पूण न्हीज जावन तसल्यांक तांकां आत्मीक दिश्ट ना, कुड्डे ते दोळ्यांचे दिश्ट दिसता तांकां, पूण आत्मीक दिश्ट कुड्डे जाल्यार अल्यो पुरो संगती करतात. तांकां बोब मारूंक जायना, हात वयर घालूंक जाला, हालेलुया म्हणूंक जायना. हांगा पळय बार्थीमेव ताका कांय गोत्तना जाल्यार व्हडल्यान बोब मारलो. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळट कर म्हणून. जायत्यानी सांगलें ओ भिकारी घाले बोब मारता, तोंड दाम म्हणून ताचें तोंड दामूंक सुरू केलें. पूण तो आनीक व्हडल्यान बोब मारलो. कित्याक खंय म्हणी एक म्हजें उतार, एक बोब म्हजे जेजूच्या कानाक पडल्यार ह्या संवसाराची इतली घुसपूट गोंदळ चलती आसा. आज कितलो संवसार उसांबळ जाल्लो आसा. पूण त्या उसांबळ्याच्या ह्या बोबे मध्ये म्हजी बोब एक देवा थंय पावत गी, म्हजी बोब जेजू थंय पावत गी, हें चिंतूंक जाय. आज आमी म्हजी एक बोब जेजू कशें बार्थीमेवाची एक बोब जेजूच्या कानाक पडली. जेजू रावलो म्हणटा पवित्र पुस्तक. रावलो, फुगले, तटस्थ जाले. लोक थंयत रावलो. भारी जात्रो गेल्ले बरी. लोक जेजू फाटल्यान धांवतालो धांवतालो, तेणे धांवतालो. खंय म्हणी बरें जायत गे म्हणून तांकां कोणाकच बरें जावना. पूण ह्या एका बोबेक जेजूचे कान तटस्थ जाले आनी जेजू रावलो आनी लोकय रावलो. आतां काल जाता एकल्याक सांगलें हाडले ताका म्हजेर आपण अबस्थलान ताका आपण हाडलें. ये ते आपयल्ले तक्षण जावंक पुरो ताणें ते एक कांबळ पांगोरतात ते भिकारी पुरा. पयलींच्या काळाची दोनी फिल्मां पळयल्यार तुमकां कळटा. जेजूच्या टायमाची ताचे पोरणे चल्ल्याची पुरा हे भिकारी तांणी एक कांबळ पांगोरतात आनी कांबळ पांगरून हातांत एक ताट्टेंगान घेवन मागचे. जावंक पुरो ती मातयेचें आयदान, ते जाल्यार कांय एल्युमिनियम नासलें, लोंकडाचें नासलें, मातयेचें आयदान जावंक पुरो या नारळाची कट्टी जावंक गी पुरो. मागता आसतना तो तक्षणत तो शाल कान उडयला जावंक पुरो. ताणें तक्षणत ताचो तो कोल आसलो पळय ताच्या हातांत, तो कान उडयला जावंक पुरो. ते ताट्टें पुरो कान उडयला जावंक पुरो. कित्याक ताच्या जिवितांत एक अजापान अद्भुत जालें. जेजून ताका आपयलें न्हय. आज ह्या संवसाराच्या इतल्या आवाजा भितर जेजू म्हाका आनी तुका आपयतना आमी कालें करता. आज
कितले पोटी जेजू आमकां आपयता, कितले पोटी तो आमकां सरसीन आपयता, कितलो तो आमकां मोग दाखयता, कितले आमकां तो भोगसूंक तयार आसा. पूण आमकां ह्या संवसाराच्या आवाजा भितर तसो ताळो आमकां आयकता की ताणें आपयल्लें. आज आमचे आत्मीक दिश्ट कुड्डी जाल्या गी, दोळ्यांची दिश्ट चड जावन सगल्यांक आसा. आमकां कितें जाता तें संवसारांत दिसता, पूण जेजूचो ताळो आयकोंक आज आमचे कान केप्पे जाल्यात गी. या मागोंक आमकां जायना की बोब घालूंक आमी मोने जाल्या गी. आज आमचें अंतस्करण कशें आसा. जेजू बायली सबाय कांय पळयना, तूं कितलेंय कालें कर, जेजू बायली सबाय पळयना. जेजू तुज्या भितरली सबाय पळयता. तुज्या भितर तुज्या काळजांत तुज्या मनांत कितें आसा. जर कुसाडाय आसो न्हू, ह्या मोतीन खरांदाय बेजाराय खंत आसो न्हू तूं आमी मागता जाल्यार तें मागणें देव आयकोंक ना. खंत सोड जेजूचेर भेटोवन दी, तुजी खरांदाय सोड जेजूक भेटोवन दी, तुजे कश्ट सोड जेजूक भेटोवन दी आनी बोप मान जेजू कडेन माग. जेजू म्हाका पाव, म्हज्या कश्टांत तूं म्हाका पाव. हे कश्ट सगळे कश्ट जालें वजन वयतलो तुमी म्हजे सदचीं या म्हणून जेजून आपोवन दिलें काल्या खातीर. आमकां खंडीत जावन आज त्या एटलिस्ट त्या बार्तिमेवाची बूद आयल्यार पुरो, आमकां खंडीत जावन तितले आयल्यार पुरो. आनी खंडीत जावन आमचें मागणें देव आयकतलो. आमचे खातीर जेजू रावतलो, आमचे खातीर जेजू रावतलो आनी खंडीत सारतलो. तुजें नांव काणी सगळें तुका काल जाय, हांवें कितें गरजें म्हणून आशेताय तूं. बार्तिमेव कितें जाय म्हणून जेजू गोत्ता गे, खंडीत जावन गोत्ता. बार्तिमेव कुड्डो म्हणून पयलें ताका गोत्त आसा जाल्यार ताचे कडेन निसारता. कित्याक ताणें तोंड उक्तें करचें. मस्त जाणांच्या आज मागण्याक तोंड उक्तें जायना. बार्तिमेवाचें तोंड उक्तें केलें ताणें. म्हाका दिश्ट दी म्हणालो, तोंड उक्तें केलें. तेन्ना मात्र घे तुजी दिश्ट, तुज्या बाबर्तान तुका बरें केलें म्हूण जेजून सांगलें आनी ताका दिश्ट मेळ्ळी. आनी निमाणे घडये म्हणसरी बार्तिमेव जेजूचो फाटलाव करून गेला. आमकां थोडी संगती पवित्र पुस्तकांत बरोवन नात, पूण हाचे विशयी तूं रेव्युलेशन आनी थोडे पवित्र सभेचे डॉक्युमेंट्स तुमी पळयल्यार थंय बार्तिमेव निमाणे घडये म्हणसरी जेजूचो फाटलाव करून गेला. आज आमकां हिलींग जायचें, आज आमकां डेलिव्हरन्स जायचें. त्या घडये मात्र आमी जेजूक अर्गां दिलें, मागीर जेजूक आमी विसरून वेता. पूण बार्तिमेव विसरोना. लास्ट घडये म्हणसरी तो जेजूचो फाटलाव करून वेता. लास्ट घडये म्हणसर जेजूचो शीस जाता तो. आज म्हाका आनी तुका जर म्हज्या जिवितांत एक बरें अजापान अद्भुत देवान केलां जाल्यार आज हांवें आनी तुवें मरतना म्हणसर जेजूच्या फाटलावदार जियेचें. बार्तिमेवा बेरी काली उतार वाचून कुड्याक दिश्ट दिली म्हण सांगू तितल्या सांगचे बार्तिमेवाचें मुखेल एक्शन केलें. आज आमी देवाचे उतार आयकता जाल्यार देव आमकां बरेंपण करता जाल्यार, देव आमकां काकूळ दाखयता जाल्यार, देव आमकां बक्षिता जाल्यार आमचें मुखेल एक्शन कितें मुखार आमी निरंतरी जेजूचो फाटलाव करूंक जाय. कश्ट येवन दी, अनवार येवन दी, पिडा शिडा येवन दी, निराशपण बिलकुल देव म्हाका आनी तुका सांडून घालिना. हर एका घडये तो म्हजें तें आनी तुजें तें आसता. ह्यो संगती आज आमच्या जिवितांत आमी मानून हाडूंक जाय. जर आमी आज पयले वाचपाचेर एक नदर घालता जाल्यार थंय एक वाक्य हांव उसारण सांगूंक आशेता. दुसरो अध्याय उगडापणाचो दुसरो अध्याय ते जावन आसा 5वें वाक्य. रेव्युलेशन चॅप्टर 2 वर्सेस 5. कितल्या उबार पावंड्यातान तूं सकला पडलाय तें चिंतून पळय. तुजी आत्मीक वाडावळ खंय आसुलय, तूं आज खंय आसाय म्हूण पळय. तुजी आत्मीक वाडावळ दिसान दीस तुवें वाडत वचत जालें. आज खंयच्या फावंड्यार तावन सकला पडलाय. आमी आत्मीक तरान पडिल्ल्यान आमकां कळना. आमी चिंता त्यात्त अंतर आसा, त्यात्त मागण्या जावं तेंत आसा म्हणून. आज आमी मागणें आयकोवचे मनीस चड जाल्यात, मागणें करचे मनीस उणे जाल्यात. आयकोवचें कोणा कडेन विचारलें, हांव ताच्या मागणें आयकतां, हांव ताच्या मागणें आयकतां, हांव तें आयकतां, तें आराधना आयकतां. आयकोवचें न्ही, करूंक तुजें एक्शन कितें. देखून कितल्या उबार पावंड्यार तावन तूं सकला पडलाय तें चिंतून पळय. पाताक रडोवन जिनी बदल आनी सुरवेल्ल्या उर्बेस्त जिणयेक फाटी ये, उर्बेस्त जिणयेक फाटी ये. तुजी जिणी तूं बदली नाय जाल्यार हांव येतलों आनी तुजी दिवठ्योनी तिच्या जाग्यार तावन काडून सोडतलो. आज मस्त हांवें पळयलां म्हज्या जिवितांत 25 वर्सां जालीं कॅरिझमॅटीक रिन्यूवलांत. कितले जाण म्हजे सांगत आसले, आज कोण नात, संवसारी आसात पुरा. कित्याक
ती उर्बेस्त दिनी सांडल्या देखून आज हर एकल्याक म्हाका आनी तुका आपोवण दिता. ह्या दिसा देवान म्हाका आनी तुका आपोवण दिलें. फस्ट एक रेतीरे वेळार आमकां तो अनुभव मेळ्ळो जेजूचो. त्यात जिणेक फाटी हें म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक. फाटी हें म्हणटा ना तर जालें पळय, ना तर जालें. तूं जिणी तुजी बदली नाही जाल्यार हांव येतलो आनी तुजे दिवठेने वयर दिवठेनी हांव कान व्हरतलो. दिवटेनी हांव तुज्या जाग्यार हांव व्यातीच्या जाग्यार हांव वयली कान सोडतलो. देवान म्हजे ते आनी तुजे तें घाल्या ती दिवठणी तो पवित्र आत्मा. कान सोडल्यार आमी कांयच नाही. आमची कूड आनी रगत मात्र एक दीस मेळटा. आमचो आत्मा मरण पावता खंडीत जावन. आज आमी परीक्षा करया. आमचीत आमचे एक भितरत आमी परीक्षा करया. आनी कशें हांव जियेलां. पयलें कशें आसलो. देवाच्या उतार आयकतालो, देवाच्या उतार वाचतालो, देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेतालो, मस्त मागणें करतालो, सक्रामेंताक आराधनाक भेट करतालो, मेसाच्या बलिदानार एक दीस येतालो. आज कशें आसा. आज परीक्षा करया आमच्या जिविताची. आनी जिणी बदला पासो वेळ लागीं पावला. आमी सगळीं आमची जिणी बदलून पयले आमी कितें आसल्या त्यात उर्बेस्त जिणयेक फाटीं या आमची जिणी बदलिया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरकार जाता ते संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता. तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मरिया कृपेन भरलेले सुमितीजे सांगता स्त्री अमतेर तूं सदैव आनी सदैव फॉलच्यो कशें जेजो भगवंती मरिये देवाच्या माय आमा आपल्या खातीर विनंती आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. बरो दीस तुमकां मागता. आपत्याचो आज सोमार सकट आमी देवा सांगता जिवंक फुडें सरया.